करमल घाट मरण घाट जावन रावला। सरकारान ह्या घाटाकडेन पुरायन आडनदर चलयल्या। सोमारा सांज वेळार ह्या घाटार गाडी आनी ट्रका मदीं भयानक अपघात जालो। महाराष्ट्राची बलेनो गाडी थेट देंगणात पडली। गाडयेंत 5 लोक आसले। एकल्याचो जागेरच जीव गेलो। 4 जाण जखमी जाल्यात। ह्या घाटाक आतां रक्ताची चटक लागल्या। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण साकून जो मडगांव हायवे आसा आनी ह्या हायवेचेर जेन्ना आमी काणकोणांतल्यान मडगांव वयता तेन्ना केपें आनी काणकोण ह्या सीमेचेर आशिल्लो करमल घाट म्हणजेच मरण घाट ह्या नांवान सारको फामाद। आनी आयज सुमार 4 वरांचेर एक ट्रक आनी एक कार हांचे मदीं भीषण अपघात जालो आनी हांगासर कार ही अशा पद्दतीन सकयल पडिल्ल्यान ह्या कारयेन 5 जाणां आशिल्ले, तातूंतले एकट्याक मरण आयलें। आनी हे जे लोक आशिल्ले ते सगळे महाराष्ट्राचे आशिल्ले आनी महाराष्ट्रांतल्यान ते हांगासर भोंवपाक आयिल्ले। ही मडगांवची गाडी, एक भाड्याची गाडी घेवन ते आयिल्ले आनी ह्या अपघातान आतां जे बाकीचे उरिल्ले 4 जाण ते गंभीर जखमी जाला आनी ते आतां हॉस्पिटलांत तांकां ट्रिटमेंट चालू आसा। हांगासरलें सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार ह्या हांगासरलें हें जें वळण आसा तें सामकें अत्यंत धोकादायक आनी डेंजर आसा आनी ताकाच लागून हें सातत्यान जाग्यार घालचें म्हणून दर एकलो काणकोणकार आनी त्याच बरोबर काणकोणच्या पत्रकारांनी हो विशय लावनूच धरलेलो। पूण सरकाराचे हाजे कडेन अजिबात डोळे झाक। पूण त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हळ्यार हे जे वॉल्ट आसा हांगासर कितलेशेच सायलाचे रूख आशिल्ले मोठे आनी हे रूख कांय अज्ञात लोकांनी मारून उडयले आनी तेन्ना साकून हे तर जे डेंजर सिच्युएशनाचे वॉल्ट आसा ते अदीक डेंजर जाला। कारण एक्सिडेंट जाले उपरांत जर तर हांगाचो रूख आशिल्ले जाल्यार ही गाडी त्या रुखांक तरी आपटून वयर उरता आशिल्ली, इतली पलटी मारून सकयल नाशिल्ली। जर हे रूख मारून जर हांगासर जागो क्लियर जाला जाल्यार ह्या जाग्यार सरकारान बेगिनान बेगीन हांगासर जें कितें वॉल्ट आसा फिलिंग करून डेंजर झोन आसा तो क्लियर करपाक जाय आशिल्लो, पूण तेंवूय केलें ना आनी झाडांय काबार जाल्यार हांगासर आतां डबल डेंजर अशा तरेचें सिच्युएशन जाला। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।